2012-13 वर्सात सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 899 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 30,350. सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 201 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 39,714. विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 138 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 28,654. 2013-14 वर्सात सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 860 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 28,901. सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 238 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 42,261. विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 124 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 27,562. 2014-15 वर्सात सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 825 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 25,293. सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 251 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 45,168. विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 121 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 25,678. 2015-16 वर्सा सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 800 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 30,350. सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 255 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 47,427. विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 122 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 24,770. 2016-17 वर्सात सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 781 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 22,056. सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 270 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 49,300. विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 122 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 25,111. 2017-18 वर्सात सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 780 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 21,192. सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 270 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 50,679. विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 122 आणि विद्यार्थी आशिल्ले 25,173. सरकारी शाळांनी बांक रिकामे कित्याक? शिक्षण मंत्र्याची जाप ही. लक्षात अशें आयलें की प्राथमीक शिक्षण जर घराघरापर्यंत गेलें ना आनी प्राथमीक शिक्षण जर सारकें जालें ना जाल्यार फुडल्या शिक्षणाचो दुसरो मजलो हो प्राथमीक शिक्षणाच्या पायाचेर अवलंबून आसतलो. आनी म्हणून तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं केलें काम जाल्यार गांवांत वाड्याचेर शाळा काडल्यो. कोणा कडच्यान जमीन डोनेट केली. खूब जाणांक तें म्हत्व कळना. आतां पेपराचेर अनेकदां बातमी येता अमक्यो शाळा बंद पडल्यो, तमक्यो शाळा बंद पडल्यो. आनी त्यो शाळा बंद पडपाचें एक कारण आसा म्हत्वाचें. भाऊसाहेबान गांवांत वाड्याचेर काडली. कित्याक ना जाल्यार तुमकां 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर चलचें पडटालें आनी लोक वचपाक तयार नाशिल्ले 5-5 किलोमिटर त्या वेळार शिक्षणाक. इतलें म्हत्व लोकांक लक्षांत येवंक नासलो. जो पळय सर्वसामान्य गोंयचो गोंयकार आसा तो इतलो पयस वचना आसलो. ताका लागीं शाळा हाडल्यामुळे तो गेलो शाळेक. आतां ताची इतले लागीं शाळा बऱ्याचदा गरज नासता. कारण आतां भुरगीं कमी जातात. 1.6 रेशोचेर आमी पावले पर कपल. त्यामुळे रेट देंवता भुरग्यांचो. वाड्यार आतां भुरगीं संख्याच देंवली. आनी दुसरी गजाल म्हणजे दुसरी शाळा ही हाडली 5 किलोमिटर 7 किलोमिटर त्याचं मोटरसायकलीन मारले किंवा बसले की पावता. कम्युनिकेशन ट्रॅव्हलिंग हे इझी झाले. आणि त्यामुळे वाड्यार 8 भुरगीं ती 8 भुरगीं सुद्दां शाळेक आयल्यार शाळा चलूंक शकना. पण ताची गरज 1963-64-65 एब्सोल्युटली आवश्यक आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार.